दिवसाच्या नवीन मार्केट संकुलात सोरो विकपाक परवानगी दिवपाच्या निर्णया आड आदले नगरसेवक भगवान हरमलकार एका दिसाच्या उपासाक बशिल्ले। पोरण्या बस स्टँडा वयल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याकडेन तांणी आंदोलनाक सुरवात केली, मात ह्या सुवातेर पुलिसांनी येवन तांकां ताब्यात घेतलो आनी पुलीस स्टेशनार व्हेला। छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज। दिवसाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट संकुलात सोरो विकपाक दिल्ली परवानगी फाटी घेवची अशी हेर शिव मोगीन सयत भगवान हरमलकार हांची मागणी आसा। तशी मागणी करपी निवेदनूय फाटले 19 जानेवारीक शिव मोगींनी पालिकेक दिल्ले। छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याक हार घालून भगवान हरमलकार हे उपासाकूय बशिल्ले, मात ह्या सुवातेर पुलिसांनी येवन तांकां ताब्यात घेतले आनी पुलीस स्टेशनात व्हेला। जय श्रीराम, छत्रपती महाराज की जय। ह्या डिचोली भूमीन छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पांय लागलेले आसता, तशेंच ताणें हांगा वास्तव्य केल्लें आसा आनी ही भूमी पावन जाल्ली आसा आनी आमचो हेजो अभिमान आसा। ह्या डिचोली पालिकेंत एक संकूल आसा, ह्या संकुलाक छत्रपती शिवाजी महाराज संकुल अशें नांव दवरलें आसा आनी त्या ठरावान तेंच्यांनी ठराव असो मांडलेलो की ह्या जेन्ना त्या थोर पुरुशाचें नांव दवरता तेन्ना आमी हांगासर मद्य विक्री आनी असले इनलिगल एक्टिविटी आमी करचे ना। तरी पूण ह्या लोकांनी हांगासर सोरो विकपाचें लायसन दिल्लें आसा, त्या खातीर आमची मागणी आसा की बेगींतल्या बेगीन हे बार जे आसा बंद करपाचें, हेजें लायसन कॅन्सल करपाचें ना म्हणून हांव हांगा उपोशण बसलें आसा। ना जाल्यार हांव माननीय पंतप्रधान हांकां हांव प्रयत्न हेचे कडेन दाद मागतलो। म्हणजे आता उपोशणाक बसल्या उपरांत जर सरकारान कितें जर कारवाई केली ना जाल्यार तुजी फुडली भुमिका कितें आसतली? सांगल्या प्रमाणे फुडली भुमिका तुमकां कळटलो। तशेंच हांव बेगींतल्या बेगीन माननीय पंतप्रधान भारताचे तांकां कळयतलो। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।